BJPचं गव्हर्मेंट ते खंय तरी जाणा की बाबा आमची डिफीट जावपाची आसा, तेच्या लागून आयज ते गव्हर्मेंट जे वोटींग आसा ते मॅक्सिमम वोटींग ते आपल्या सायडीक जावचे म्हणून हे सगळे हांकां वोटर्सांक यूज करपाक लागले आसा, तांकां प्रेशरायज करपाक लागले आसा आनी हे करपाक लागले आसा. सो आयज आमी डिमांड करता की जी आमी कंप्लेंट आरो कडेन दिल्ली आसा, आमच्या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरा कडेन दिल्ली आसा, तशेंच आमचे स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिल्ली आसा की प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन हेजेर जावचें टू बी कंडक्टेड एंड नेसेसरी एक्शन टू बी टेकन अगेन्स्ट द कल्प्रीट. हे लोक जे कोण फोन करता तेंचेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावन तेंचेर इन्क्वायरी जावन तेंचेर बाबा हे जे कल्प्रीट आसा पळय तांकां खंय तरी बाबा हेंचेर एक्शन जावचें म्हणून आमी डिमांड केल्लेले आसा आमचे कंप्लेनी भितर बरोबर. आनी तशेंच आमी एक दुसरो डिमांड करता की जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा आनी बॅलेट पोस्टल बॅलेट वोटर्स जे आसा पळय ते खंय तरी ह्या इलेक्शन कमिशनान हे सगळ्या कॅन्डिडेटाक हे पब्लीक करचे. आनी त्याच प्रमाणे हांव सगळ्या पोस्टल बॅलेट वोटर्सांक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, अपील करता सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक, तुमी खंयच्याच दबावाचेर येनासतना खंयच्याच प्रेशराचेर येनासतना तुमी तुमचो जो वोट आसा तो तुमकां जाय त्या प्रमाणे कास्ट करा, कित्याक तो तुमचो एक फंडमेंटल रायट. तो रायट तुमचो कोणूच व्हरोंक शकना आनी केन्नाच तुमी कोणाचेर प्रेशरायज जावं नाका. आनी तुमी जाता तितले बेगिना, कित्याक तुमकां वोटींग रायट अप टू 10 मार्च पर्यंत आसा, बट 10 मार्च पर्यंत तुमी रावनासतना कित्याक हे लोक तुमकां प्रेशरायज करपाक सोदता, तुमी जाता तितले बेगिना तुमचो वोट कास्ट करचो म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक अपील करता. अबाव 80 वोटर्स आनी कोण डिसेबल्ड बी आहा तांकां बरी वोटींग प्रोसेस केल्लो गव्हर्मेंटान की व्हिडिओ आनी तेंच्या वांगडा आरओ केल्लो, प्लस बुथा वयले पार्टीचे पॉलिटिकल पार्टीचे लोकांक रिप्रेझेंट करपाक लायले आनी तेंच्यांनी घरा कडेन वचून तांकां फ्रिडम दिल्ले, प्रायवसी फ्रिडम. इट इज कॉन्स्टिट्युशनल फ्रिडम विदाउट फेअर अँड फ्री इलेक्शन जावपा जाय म्हणून. आनी त्या लोकां वांगडा रावन तेंच्यांनी जाणटेल्या लोकांनी आपल्याक जाय तसो बॅलेट पेपर तांकां दिला, तेचेर तेंच्यांनी वोट केल्लो. आतां सेम प्रोसेस हांगा जावंक जाय आसलो. एक्चुली तेंच्यांनी एसेन्शियल सर्वीस 61-62 पुलीसमॅन आसले, तेंच्या खातीर 3 दीस तेंच्यांनी आमच्या ऑफिसान कलेक्टर ऑफिसान वोटींग करपा आयलें आनी तो लोक येवन वोटींग करतले. वेरएज इन दीस प्रोसेस जे लोक ड्युटीचेर आहा बॅलेट पेपर वोटींग जातात तांकां लास्ट टायम तशेंच केल्लें. आमकां सगळ्यां कडल्यान न्यूज आयली, तांकां थ्रेटनींग दिली की बाबा तुका कामाक लायलो आनी हो प्रोसेस परत चालू केला. बिकॉज तेंचे पांयांची सकयली जमीन हालेली आसा, ते दिल्ली आसा. कालचें इलेक्शन ज्या प्रमाणे जाल्यार आनी पर्संटेज ऑफ वोटींग सगळे लोक निश्चित गव्हर्मेंटाचेर करून जो 81% जो प्रोसेस जाला मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्यार तो प्रेजेंट तेंचो BJPचो MLA आसा तो भिल्लो आसा आनी त्या भयाच्या कारणान हो आतां लोकांक भंय घालता. आनी आमकां कॉन्फरन्स नासलो कितें इट येतले, बट खंयच्या तरी भायल्या फाटल्या दारांसून तेंच्यांनी सत्ता येयलेली गेल्या फावटी आनी हे पोस्टल बॅलेटांसूनच येयलेली तेंच्यांनी. सो ह्या फावटी तेंच्यांनी कितल्यो नाटकां केली, कितें केले म्हणून ह्या फावटी लोकांनी थरयलेलें आसा. आमचे सड्याकार, जेटी, बोगदा, देस्तेरो, बायना सगळ्या लोकांनी धरिल्लें आसा ह्या फावटी ताका घरा धाडपाचें म्हणून. ताणें कितल्यो नाटकां केली, असली फटींगपणाचे टॅक्टिक्स यूज केली सुद्दां जाल्यार तो कसोच जिखोवंक शकपाना.